दिवचलच्या मठवाडा पिळगांव वाठारांत पारंपरीक राखण्याचे गडे उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। दर वर्सा जावपी ह्या उत्सवाची खासियत म्हणल्यार ह्या उत्सवान ल्हान भुरग्यांक गडे जातात। हो उत्सव पळोवपाक लोक व्हडा संख्येन गर्दी करतात। पिळगांवचे हे राखण्याचे गडे खास करून श्री कृष्णाच्या चरणाकडे आदी ह्या गड्यांनी म्हणजे राखण्याचे सगळे असले त्यांच्यानी होळीच्या ह्या पुनवेक मुख्य होळी हाडच्या पयलीं सगळ्यांनी हांगा बारक्या भुरग्यांनी हे गडे पडपाचे आणि देवाच्या नांवान आपली उमेद भागोवपाची आणि देवाक खूश करपाचो प्रयत्न करपाचो। तशें खूब वर्सां पयलीं पासून चालू आशिल्ली ही प्रथा आसा। आदी हे बरेचशे जाणटेले ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक प्रोत्साहन दिताले आणि अशेच हे गडे उमेदीन पडटाले आणि तीच प्रथा आतां सुद्दां हे भुरगे सगळे जाण मिळून ही आज पर्यंत प्रथा चालू आसा। हे गडे पडल्या उपरांत तसेच मुख्य होळी हाडपा खातीर गिमण्यार सगळे हे ग्रामस्थ मंडळी वतात आणि थंयसून होळी हाडून मागीर परत सांजेचे गडे जे मुख्य देवस्थाना कडेन पडटात ते गडे थंयसर पडले वतात आणि सकाळी दुसरे दिसा परत मांडार येता। असो उत्सव कालांत कितलीशींच वर्सां चालू आसलो आणि तो आज पर्यंत ह्या समस्त गांवकार मंडळींनी आणि गांवच्या लोकांनी टिकून दवरलेलो आसता। सगळे जे हे भुरगे गडे पडटाले ते चड करून सगळे शेतकरी वर्गाचे आसताले, त्यांची गोरवां आसताली आणि हे राखणे म्हणून जे भायर सरताले भुरगे त्यांच्या खंय तरी उमेदीक लागून ह्या जाणटेल्यांनी एखादो हो उत्सव सुरू केला आसत हांगासर गडे पडपाचो आणि त्या निमित्तान हो उत्सव आज तक चालू आसा।